Just imagine. या वर्षाचे नरकासुराबद्दल सांगपाचे जाल्यार या वर्सा आमी पळयले फिटनेस फ्रीक नरकासूर. चडशा नरकासुरांक 6 पॅक्स 4 पॅक्स असले. आणि एज युजुअल बाण आपणाक जाय तितलो टायम घेवन नरकासुराची मान उडयतालो. नरकासूर 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 नरकासूर. आणि केन्ना केन्ना नरकासुराची मान आपणाक जाय तितलो टायम घेवन सकयल जमनीर गडगडटाली. नरकासूर 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 नरकासूर. आणि काय एस्ट्रॉनॉटिकल नरकासुरी असले. आणि डिसमेंटल जावपी नरकासूर सुद्धा. इश्टानो, जस्ट इमॅजिनान आपल्या फाटल्या एपिसोडान आपले फर्स्ट एवर मेगा प्रोडक्शन रिलीज केल्ले फाशिकी 2. Well, Fashiki 2 has entered 100 crores club along with Krish 3. And it is the India's only entry for Oscars. Adi asa. Fashiki 2 will feature in Indian panorama for IFFI 2013. असे विष्णू वाघान डिक्लेअर केला पळय. अशें हांव म्हणूंक सोदी पण तशें कांय जावंक ना. आसूं सोड, जालें तें जालें. इश्टानो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने एक बार कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. पुण ये अगर उन्होंने इतवार के दिन जीएमसी में कहा होता तो मुझे नहीं लगता हमें आज़ादी मिल जाती. आयतारची जीएमसी ब्लड बँक बंद असता न्हू. ब्लड दिवपी सुद्धा असत जाल्यार आतां जीएमसी घेवपाक तयार नासता. कशें कळना तुमकां? आयतार बंद. रगत बिगत काय नाका. आमी बऱ्यो बऱ्यो गजाली करया. आमी अशी सुंदर सुंदर गजाली करया. Let's talk about something beautiful like Nigerians, Russians, Israelis, England. तोंडाचो टेस्टूच खराब जालो. नायजेरियन्स म्हणटकूच उडास जालो. नायजेरियन्स आमकां चीफ मिनिस्टराच्या प्रेस कॉन्फरन्स वचपाक जाय. थंय मातसो खाजी करूं नाका, खाजी घाल नाका आमकां. Just imagine. CM परवरी नायजेरियन्सांनी धुमाकूळ घालो. आफ्टर दॅट वॉट एवर हॅपन वॉज अनएक्सपेक्टेबल. So what you will say about it? नथिंग. वॉट वी कॅन से. आमकां इतलें विचारपाक जाय आसलें की नायजेरियन्स जर गोंयांत रावंक सोदतात जाल्यार तांकां क्रायटेरियाज कितें. I am citizen of India इतलें म्हणल्यार पुरो. इतलेंच. आमकां दिसलें पासपोर्ट विजा एक्सपायरी बी क्रायटेरियाज आसतले म्हणून. बरें, तांकां नायजेरियन्सांक गोंयांत रावतलो जाल्यार कांयच कंपल्शन ना. Requirement of Konkani has been made compulsory. फॉर नायजेरियन्स. कितें सांगता हें? बरें सीएम, नायजेरियाचो एम्बेसेडर गोंयांत येवन गेलो. तेचें नांव सांग पळोवया. चल, तुजी मेमरी कॅपेसिटी कितली शार्प आसा तूं अशें म्हणटात न्ही, पळोवया तेचें नांव सांग पळोवया तुका याद आल्या. सीएम, लेट इट बी. आसूं, तुजी मिस्टेक ना भितर. तेंची नांवां जशी आसता की साधारण मनशाक याद उरपा सारकी नासता. तूं तेका ओबाडा सिकिकी ओबाडांटा म्हण नाल्यार आगेबू कोकुटू बिबिलो म्हण. कितें फरक पडटा सांग. काय
सांगू शकता तू नायजेरियन्साची नावां पटापट सांगू शकता? हांव सांगू शकना. येस शेवटी सीएमा कडल्यान हे वदवून घेतलेच आमी. येस हे सदांच सीएम म्हणटा आपणाक खबर आहा, हे खबर आहा, ते खबर आहा. हे फर्स्ट टायम ताणें म्हणलें हांव सांगू शकना. पण सीएम तुका नायजेरियन्सांची नावां कशी कितें याद उरना? कारण गोंयांत खूब फॉरेन नॅशनल आहा. ओ पॉयंट, इट्स पॉयंट. थोडे गोंयकार पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन आसता. हे हो पॉयंट कोणाक कळ्ळें म्हाका, हो पॉयंट कोणाक आजू आयल स्वलो मूंग बीन्स अँड कीप क्वायट. जशें आमकां नायजेरियन एम्बेसिडर आगापची बागाबू चिकी कोंडो तेजे आयकून मूग घेवन उगी रावचें पडलें, पण तशें आयल कीप क्वायट. सांगायचं म्हणजे काय आहे का मंडळी, आता प्रत्येक माणसानं प्रामाणिकपणानं ड्रग्सचा धंदा करायला पाहिजे. प्रामाणिकपणानं म्हणजे आपल्या एरियामध्येच आपलं काम केलं पाहिजे. त्यामध्ये आता ते एम्फेटामाइन विकायचं की कोकेन विकायचं ते तुम्हीच ठरवा. तिच्या मायला मंडळी गोष्ट सोपी आहे मंडळी. नायजेरियन्स गोव्यामध्ये 200-300 आहेत आणि तुमचे 1 लाख भारतीय आमच्या नायजेरियामध्ये आहेत. आता सांगा कुणी कुणाला घाबरायचं कारण नाही तिच्या मायला. हे जाले डिप्लोमॅटीक पॉलिटिक्स. पण इश्टानो आयज पॉलिटिक्स पळयल्या भशेन ना. आयज पॉलिटिक्साचें लेवल खंयच्या एका वेगळ्याच लेवलार पावला. नायजेरियन एम्बेसिडर जो इनडायरेक्टली आमकां धमकयता की नायजेरियन 1 लाख इंडियन आसात वगैरे वगैरे, तेंचे तुमी कितें मातशी काळजी. आमच्या गोंयचे पॉलिटिशियन अक्षरशः आतां एकामेकाक गाळयांचो अभिषेक घालपाक लागल्यात. कितें चल्लां फाल्यां गोंयकार अशे सगळे. म्हाका तर अशें सांगन दिसता की हो विजय सरदेसाय हो सरकार म्हणून तो कितें करतालो. म्हाकाय बी जे आहात जे न्यूटर जेंडर आहा तांचो अपमान करपाचो ना. खुबशे मंत्री तेज्या घरा कडेन वयताले, ते कित्याक आनी कित्याक ताका चड खबर आसतली. हे सगळें पळोवन न जाने खंयच्यान एरवी सौम्य भाशेन उलोवपी आनी शांतपणे आपले रिएक्शन दिवपी शांताराम नायकाक तेका सुद्दां खंयच्यान नेट आयलो. तेच्या भितर बाबू आसगांवकर संचारलो काय कितें. तेणी अश्यो अश्यो गाळयो घाल्या. अरे हम भी किसी से कम नहीं म्हणटा शांताराम नायक. आमच्यान आयकन नजरे पळया तुमी कितें कितें उलयलो तो त्या दिसा. इश्यू वयल्यान आज पर्वरी कांय कारण ताबडतोब अरेस्ट करूना म्हणून, तरी सुद्दां स्थानीक लोकांनी ताच्या स्थानीक लोकांनी हे जो लोक हांगा नायजेरियांतल्यान हांगा येतात पूण शिक्षणाची प्रूफ सुद्दां तांचे कडेन नासता. हे खंय शिकता म्हणटा तें खबर नासता. बेजिकली हे शी बंद करा आयको नजो बंद करा. हे शांताराम नायका परस रवी नायक परवडलो अशें आतां दिसता. हेचेर रवी बाब कितें म्हणटा तें पळोवया. Just imagine. रवी बाब हे खंयच्या लेवलार पॉलिटिक्स जाता, खंयच्या लेवला वयले आमदार मंत्री एकामेकाक गाळयांचो शिवर करतात. सगळ्यांक तोंडसूक घेवपाची लहर आयला काय कितें. आज जे कितें घडलां हय तेजेरूच तुजें रिएक्शन जाय. कितें तें सांग. आमदार मंत्री एकामेकाक गाळयो घालतात आतां. आमकां लज दिसता गोंयकारांक. ते कित्याक लज मातशें एक्सप्लेन करूं शकता प्लीज. सांग म्हणजे संक्षिप्तपणे सांग. आसूं हेजेरूच कळटा की तुवें केन्ना कोणाक एक बॅड वर्ड सुद्दां म्हणूंक ना. बरें एक फायनल प्रश्न सामको इजी सामको नायजेरियन्सांनी धुमाकूळ घातलो. लेट मी रिपीट. नायजेरियन्सांनी खंय धुमाकूळ घातलेलो, ते जागेचें नांव कितें, खंय धुमाकूळ घातलेलो. आमच्या पर्वरींक. आमच्या पर्वरींत. हे तुजें वाक्य रोहन खंवटेक आवडचें ना मातशें. रवी नायक कितें म्हणटा पळयलां न्हू. आमचे पर्वरी खंय आमचें. आतां जे न सोचे रोहन कवी ते पहुचे रवी अशें म्हणटात ते फटींग न्हू. हेका व्हडल्या हेणी म्हटलेलें शास्त्रज्ञान. पूण एक गजाल आमी पळयली की ह्या बाबतींत सगळे एकट्यान सुरू केल्या पुरो बाकीचे तेका फॉलो करतात, सुरू करतात, तेका ब्लायंडली फॉलो करतात.
हो म्हणटा म्हणून तोय कितें तरी म्हणटा मागीर तोय तेकाय ती संवय लागता तेकाय सगळे तसो एकवट हांवें बीजेपीच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक पळयलो हालींच महादेव नायक निलेश काब्राल प्रमोद सावंत आनी सुभाष फळदेसाय चौगांनी मेळून एक प्रेस घेतलेली पण तितून प्रमोद सावंत आनी निलेश काब्रालाचें कितें तरी चालू असलें नॉन स्टॉप प्रेसाक दोगूय अख्खी प्रेस हुळहुळत आसले. काल जो विशय जालो निलेश प्रमोदाक कोणसो मारता आणि 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 पयले फावटी जेन्ना सामकें हांसपाक येता पळय सामकें भितरच्यान तेन्ना अशें करप आसता कंट्रोल करूंक. तांकां पयलीं क्वेश्चन विधानसभेन अनेकदां प्रश्न मांडले कडेन आसा विधानसभेन अनेकदां प्रश्न मांडले कडेन आसा विधानसभेन अनेकदां प्रश्न मांडले कडेन आसा अशें आमी इश्कोलान करताले. you just cannot expect it to get rid of it within 6 months or एक काब्रालाक आवडना पण प्रमोद सावंताच्यो गजाली चालू आसा. बट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड न्हू. ताका कांयच गरज नाशिल्लें पुलिसांक आपल्या पद्दतीन जॉब हे खबर आशिल्ली इंटरॅक्शन करताले तांकां 2-3 महिने ना म्हणून न्ही आमी each one of us all 20 MLAs are capable enough 21 MLAs are capable enough. हे रे 20 और 21 अरे ज्याच्या बळग्यावर तुम्ही सरकार घडयलें ते आंकडो तुमकां याद ना. अरे हे कितें अरे आनी प्रमोद सावंताक पळया बॅड बॉय सारको नो मॅनर्स. Serious it is an eye opener for the politicians गोवन्स आणि बाकीच्या सगळ्यांक ह्या इन्सिडेंटा वेळेला चीफ मिनिस्टरान काब्रालान सांगलें म्हणून तो बसलो नाल्यार तो लागलेलो वाटेक. कितें चल्लां हें सगळें. आय नीड अ ब्रेक. बिफोर एनीथींग हॅपन्स आय नीड अ ब्रेक. बट बिफोर दॅट हे शिवीगाळ प्रकरण जे आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्सान जालें ते निंदाजनक आसा म्हणून हे हांगाच सोंपोवया आनी ह्या फुडें असले शब्द आयकूंक येवंक जायना. हे प्रकरण हांगाच मिटोवया. विजय सरदेसाय या फुडें हो विशय हांगाच सोंपलो. ओके. म्हाका रुलींग आमदारांनी एका मिनिस्टरान गाळयो पसून मारले आसात पूण हांव ताजे लेवलाचेर वचून हांव परत्यो गाळयो मारूंक सोदना. व्हेरी गुड. एंड ऑल यू बॉयज ऑफ बीजेपी आणि ह्या फुडें हो विशय पॅचअप आनी नाका आनी ह्या बद्दल फुडारान वादचेता नाका आनी असले शब्द येवंक जायना. हय म्हटलें हाणें ना ते रुलिंगान आसा न्ही पावरान आहा ते तेंची हय म्हणपाची स्टायल अशीच. समजून घ्या कितें करुया. चला एक ब्रेक घेवया आता. लेट्स गो. Just imagine.